विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयकार सैम मोगी दर वर्सा ज्या खिणाचो आतुरतायेन वाट पळयता तो म्हळ्यार साळावले धरणाचो जलाशय भरून व्हांवपी उदकाचो देखाव. बुधवारा हो जलाशय तुडुंब भरून व्हांवपाक सुरवात जाल्या. धरणाची पातळी भरून उदक व्हांवता तें पळोवपाक आतां पर्यटकांची गर्दी पडटली. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पावसाळो सुरू जाले की साळावली धरण केन्ना भरतलें हेची लोक आतुरतेन वाट पळयता. आयज जुलय 11 हे दिसा आयज हो सांजचो डॅम ओवरफ्लो जाल्ले कडेन आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता एक नयनरम्य अशें एक दृश्य हें डॅमाचें. हो डॅम जो आसा हो सगळी एक गोंयकाराक एक आकर्शण करपी असो डॅम हो आयज ओवरफ्लो जाल्ले कडेन आसा आनी हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी मुजत हांगसर येवचें आनी ह्या डॅमाचो आस्वाद घेवचो. शक्यतो तुमी थोडे नियम पाळपाक पडटले हांगसर जे तुमकां धोकान जावपा ना की हें जें उदक जें आसा हे उदका पासून तुमी तुमचें संरक्षण करपाक पडटलें. तशेंच जें सकयल जें उदक व्हांवता हेजें बीन हेजे परस तुमी तुमचें संरक्षण करपाक पडटलें. Today at 4:15, the dam size is overflowing. It was 14 days earlier compared to last year. Last year the dam overflowed on the 25th of July, and this year it is 2 weeks in advance. Most probably because of the excess rainfall we received in June. And we ask the public to be careful when you come to the dam to visit the dam. Please do not cross the line, the barrier, because it's a danger zone, and you have to be careful. And also no fishing in the canal, because in case there's a sudden discharge of water, excess discharge of water, person can be struck away. So please avoid dangerous situations.